सकट संगतमेल्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरे खोगळसिया वर्तायेतलानी सत्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट संगत मेल्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरे खोगळसिया फाल्या भितर बावतली ही शिमते आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोरीक फावो जाली वर्तायेतलानी सद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट संगत मेल्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरी खोगळसिया. गुड इवनिंग भुरग्यांनो. कशे आसात तुमी सकळ? हुशार आसात गी? एक स्माइल करा पळया तुमच्या तोंडान. स्माइल करा. हुशार आसात न्ही गी? आतां हांव तुमचे लागीं एक सवाल विचारतां. तुमी कोणाक पुणी कुमोक केलां गी? कोणी पुणी खंय विचारतना कोणी पुणी कश्टांत आसतना तुमची फ्रेंड्सां जावंक पुरो वा तुमच्या सांगात आसची जावंक पुरो म्हाका हेल्प करताय म्हणटना तुमी कुमोक करतात गी तांकां? करतात न्ही गी? कशें करतात तुमी कुमोक करतात तांकां? खंयच्या रितीन कुमोक करतात सांगतात गी? शिक्षांत कुमोक करतात. मागीर तांकां कितेंय वस्तू जाय पडल्यार जावंक पुरो पेन पेन्सील आनी कितेंय जाय जाल्यार तुमी तांकां दितात न्ही गी? खंडीत जावन दितात न्ही गी? वय. आतां तुमी तांच्यो गरजो समजून तांकां कुमोक करतना तुमकां खुशी जाता गी वा बेजार जाता? खुशी जाता न्ही गी? तुमकां कोणाक पुणी कुमोक करूंक जाय जाल्यार गरजेचें तुमचें कितें आसा जाय सांगा? कोणाक पुणी कुमोक करूंक जाय जाल्यार बरेंपण मागीर कितें आसा जाय तुमचे लागीं? तुमकां इंट्रस्ट आसा जे न्ही गी? कोणी पुणी खुशी नासतना कोणी कुमोक करतात गी? ना न्ही गी? त्या भुरग्यान सांगलें बरी आमचें तें बरें मन बरें काळीज आनी इंट्रस्ट आसल्यार मात्र आमी हेरांक कुमोक करता. आतां म्हाका सांगा तुमच्या लागीं येवच्या तुमच्या सांगात्यांक तुमच्या क्लासमेट्सांक तुमच्या फ्रेंड्सांक तुमी कुमोक करतात तांच्यो गरजो तुमी समजतात हाका कितें म्हणटात? एक शब्द आसा. तुमी हेरांच्यो गरजो समजून तांकां कुमोक करतात न्ही गी? करतात न्ही गी? हाका कितें म्हणटात? कुमोक करच्याक कितें म्हणटात? तुमचें तें आसचें कितें म्हणटात? बरेंपण. आनीक शब्द? तुमचें तें आसचें उदारपण तुमी दाखयतात न्ही गी? बऱ्या मनान बऱ्या काळजान तुमी तांकां कुमोक करतात न्ही गी? ह्या उदारपणाक इंग्लिशान कितें म्हणटात? इंग्लीश शब्द कितें उदारपणाक? जनरॉसिटी म्हणटात. जनरसली तुमी कुमोक करतात. बऱ्या मनान तुमी कुमोक करतात न्ही गी? तर आतां म्हाका सांगा फाटल्या 6 दिसांनी आमी थोड्या विशयाचेर आमी नियाळ केलो. खंयचे सकट ते विशय? मोग, संतोष, शांती, बरेंपण, मागीर सादेपण, मागीर सस्नेकाय. आज आमी अनेक पवित्र आत्म्याच्या फळा विशीं आमी नियाळ करतल्या.
ते फळ खंयचें जावन आसा उदारपण म्हळ्यार जनरॉसिटी. आतां उदारपणांत 2 रिती आसात. पयलें कितें म्हळ्यार तुमी उदारपणी हेरांक कुमो करतात. वडोल सांगले प्रमाणे तुमकां कोणाक कुमो करूंक जाय तांकां कुमो करतात. करेक्ट न्ही गे? आतां तुमी दुसऱ्यांक कुमो करतना थोडे फावटी आमी आमकांय तांणी कुमो करतात म्हणलें की चिंता येता. करेक्ट गे? जावंक पुरो तुमी तुमच्या फ्रेंड्सांक एक पेन्सील दिली वा एक पेन दिलें. शिकपांत तांचो नोट्स इनकम्प्लीट नासल्यार तांकां तुमी बरोवंक कुमो करतात. आतां तुमी हुशार नासल्या वेळार तुमकांय तांणी कुमो करतात म्हणलें चिंता येता न्ही गे? खंडी जावन येता न्ही गे? आं. तुमी हाका कितें म्हणटात? 2 वे जनरॉसिटी म्हणटात. तुमी कुमो करतात आनी तुमकां कुमोक मेळटा म्हणलें की चिंता येता. हें पाड न्ही, बरेंच जायत गे. आतां दुसरें विधान, हेरांच्यो गरजो तुमी समजून तांकां कुमो करतात. पूण फाटीं कितेंच आशें नासतना तुमी रावचें. तुमी उदारपणी दिवचें म्हळ्यार कितलें तुमकां दिवंक जाता तितलें दिवचें. आतां म्हाका सांगा, ह्या दिसांनी तुमी मरियमाक फुलां व्हरपून आसात. तुमचे सांगात तुमची पप्पा मम्मी, तुमची व्हडली माय, तुमची सयरी सकट आयल्यात हांगा. फुलां सांगात तांणी कितें हाडून आयल्यात? काणीक हाडून आयल्यात. जावंक पुरो आज सोणो दाळ हाडला तांणी, काल तेल हाडलें, विविध काणीक हाडला न्ही गे. आतां हें सकट आमी कोणाक वांटोवन दिता? दुबळ्यांक गरजेवंतांक वांटोवन दिता. आतां तांकां पावयत करतना तांणी आमकां पाटीन दितात गे. आमी दिता म्हणलें चिंताप आमी आटयना, पूण आमकां कितलें दिवंक जाता तितलें उदारपणी दिता न्ही गे भुरग्यानो? खंडीत जावन दिता. तुमकां केदाळ्ळें कितेंय जायजें जाल्यार पयलें तुमी कोणा कडेन विचारतात? कोणा कडेन मागतात? देवा लागीं मागतात. पप्पा मम्मी मुखांतर तुमी देवा लागीं मागतात न्ही गे? देव तुमकां उदारपणी दिता गे वा इल्लें उणेंच दिता? उदारपणी दिता. आतां हांगा पळया, हांगा कितें आसा? ग्लास आसा, कालीच आसा न्ही गे? हाका आमकां कंपेर करया. आतां पळया, देव आमकां दितना इतलेंच दिता गे? तुका इल्लें पुरो, उरलें पुरा म्हाकाच म्हणटा गे देव? म्हणना न्ही गे? देव दितना कितलें दिता? फुल्ल दिता. आतां ह्या ग्लासांत कितलें उदक आसा? फुल्ल आसा. आनीक एक उदक वतल्यार कितें जाता? ओमता न्ही गे? तशें म्हळ्यार देव आमकां दितना कशें दिता? उदारपणी बरोवन ओमतोंच्या मापान दिता न्ही गे? खंडीत जावन तशेंच दिता. देवान आमकां दिल्लें बरी, मोरयेकी अशेंच दिलें. कोणाक दिलें? मोरये मायेकी उदारपणी अशेंच बरोवन ओमतोंच्या मापान दिलें. आतां मोरये मायेन कशें तिच्या जिवितांत उदारपण पाडलें आनी हेरांक जियोंक शिकयलें म्हणलें पळोवया. आतां तूं प्लेन उदक आसा न्ही गे? चिंत्या ही मोरी माय, उदक मोरी माय म्हूण चिंत्या. हाका हांवें आतां कितें करना आसा? कितें घालना आसा? कलर घालना आसा. प्लेन उदकाक कलर घालतना कितें जाता? उदक कितें जाता? कलरफूल जाता न्ही गे? प्लेन उदक घालें, कलरफूल उदक जालें. आतां मोरये मायेन तिच्या जिवितांत उदारपण म्हणलें तें कलरफूल कितें तें देणें आसा तिच्या जिवितांत पडलें. त्या दाळा तिचें जिवीत कशें जालें? कलरफूल जालें न्ही गे? कलरफूल जालें. तिणें तशेंच हेरांकी जियोंक शिकयलें. आमी बायबलांत खंयच हें पळोवंक आमकां मेळटा. गब्रियल दुतान मोरयेक बरी खबर हाडटना मोरयेन कितें म्हळें? वय म्हूण जाप दिली. देवाच्या उतराक खाल जावन ती जियेली. करेक्ट न्ही गे? आनी जेजू कुर्सार उमकळटना जेजूच्या मरणा वेळार मोरी कितें करनासली? ती उलोवनासली गे वा हेने तेणे भोंवनासली गे? ना, मौनपणी जेजूच्या कश्टांत ती उदारपणी सांगात दिवनासली. करेक्ट न्ही गे? तशेंच मोरी आमकां कशें उदारपणा मुखांतर हेरांक कुमो करूंक शिकयता म्हणलें पळोवया. आनी आमी कशें हें आमच्या जिवितांत पाळयत म्हणलें शिकया. आतां ल्हान ल्हान तुमी भुरगीं आसात हांगा, फुलां हाडून आयल्यात. घरा पप्पा मम्मी आसात.
आब आनी व्हडली माय आसात तुमकां हर एक दिसात आनी सांगतात न्ही थोडे फावटी पुता हांगा ये म्हाका इल्लें कुमो कर. आब आनी व्हडली माय आसल्यार म्हाका इल्ली च्या हाडून येता गे म्हणून विचारतात न्ही तुमी त्या दाळा तांकां ना म्हणटात किंवा वय म्हणटात. तुमकां त्या दाळा कितेंय काम आसल्यार चिंत्या होमवर्क आनी प्रकोवंक आसा त्या दाळा तुमी आब आनी व्हडली मायन विचारल्यार कितें म्हणटात ना म्हणटात गे म्हाका काम करूंक आसा हांव कितेंच करिना म्हणटात गे ना. तुमी खुशयेन उदारपणी तांच्या कामांत तांकां हेल्प करतात न्ही गे. तुमी घरांत तशें करतात इस्कॉलांत ती तशेंच तुमच्या टिचरींनी वा हेरांनी तुमच्या फ्रेंड्सांनी कोणी पण आसतना तांणी सांगलें तुमी आयकतात आनी तांकां तुमी कुमो करूंक वेतात. करेक्ट गे. त्या दाळा आमचें जिवीत कितें जाता भुरग्यांनो मोरये मायेन आपणाकच हेरांक दिल्लें बरी तिचें जिवीत कलरफूल जालें. त्या दाळा आमच्या जिवितांत आमी हेरांक इल्लो वेळ दितना कितें जाता आमचें जिवीत ह्या उदका बरी कलरफूल जाता न्ही गे. तर तुमकां तुमचें लायफ तुमचें जिवीत तुमचें फ्युचर कलरफूल जावंक जाय गे वा खाली प्लेन उदका बरी रावंक जाय कलरफूल रावंक जाय न्ही गे. तर हाका एक रोल मॉडेल आसा हांवें आतांच सांगलें ओडोल तुमकां एक इन्स्पिरेशन एक रोल मॉडेल कोण जावन आसा मोरी माय जावन आसा न्ही गे. करेक्ट. म्हाका आनी एक सांगा आज आमी कोणाचें फेस्त आचरण करन आसा टिचर्स डे सेलिब्रेट करन आसा ताच्या सांगात कोणाचें फेस्त आचरण करता मदर तेरेजाचें फेस्त आचरण करता. मदर तेरेजान कितें सकट केलें तिच्या जिवितांत हेरांक कुमो केलें ल्हान ल्हान भुरगीं हेने तेने आसल्ल्यांक तिणें हातांत उखोवन तिच्या घरा आपोवन व्हेलें आनी तांकां नितळ करून तांकां जेवंक खावंक दिलें न्ही गे. तिणें हें सकट करतना तिका हेरांनी वा तिच्या लागीं आसल्ल्यांनी तिका बरेंकान वेलकम केलें गे वा तिका जोर केलें साबारपटी तिका जोर केलें तिका पयस वचचें केलें तिका मस्त आयकोनचें बरी जालें न्ही गे. तरी आतां ती कोण जावन आसा एक महान संत जावन आसा न्ही गे. मदर तेरेजाचें एग्जाम्पली आमकां आमचें जिवीत उदारपणी हेरांक दिवंक एक बरो अवकाश. आतां हें सकट तुमकां करूंक घरा तुमकां कोण प्रेरण दिता कोण तुमकां शिकयतात मम्मा डाडा शिकयतात. तर तुमकां एक होमवर्क दिता घरा तुमी वचून पप्पा मम्मी कडेन इल्लो वेळ बसून उलया मम्मा डाडा हांवें आसतावन कशें हें उदारपण म्हणलें एक पवित्र आत्म्याचें फळ खंयच्या रितीन जियेत म्हणलें शिका. तांचे कडेन विचारा खंडीत जावन तुमची पप्पा मम्मी तुमकां कुमो करतात किंवा कुमो करनात कुमो करतात न्ही गे. कित्याक कुमो करतात सांगा तुमची भुरगीं म्हणटाना तांचें तें कितें आसा बरें मोन आसा बरें काळीज आसा आनी कितें आसा म्हणल्यार आराम इंट्रस्ट आसा मोग आसा न्ही गे तांचे लागीं तुमच्या भुरग्यांक तांच्या भुरग्यांक सांगाता तांच्या भुरग्यां लागीं आनी तांच्या भुरग्यां खातीर तांणी कितेंच करूंक तयार आसात. देखून भुरग्यांनो तुमकां एक होमवर्क दिता कितें म्हळ्यार आमी हेरांक कुमो करतना हेरांच्यो गरजो समजतना आमकां शिकोवंक 3 लिसांव आसात. पयल्यान आमी हेरांक वेळ दितना आमकां देवातोन कितें मेळटा सांगा देवाची बेसांवां मेळटात देवाची कृपा लाभता आनी आमचें तें कितें घडटा आजापां घडटात न्ही गे. म्हळ्यार आमी हेरांक कुमो करतना आमकां बरें जाय म्हणटना आमी बरें करूंक वेतना आमी बरें आमचो वेळ दितना आमचें तें आजापां घडटात. आनी तिसऱ्यान आज आमी कोणाचें फेस्त आचरण करता म्हळ्यार हांवें मदर तेरेजाचें. पळया तिणें हेरांक कुमो केल्ले बरी तिका आज सांत म्हूण पसारला. तशेंच आमी उदारपणान हेरांच्यो गरजो समजून तांकां कुमो करतना आमकां कितें जावंक एक अवकाश आसा सांत जावंक अवकाश आसा न्ही गे. खंडीत जावन देव आमकां कुमो करता आनी आमकां कोण आदार दिता मोरी माय आदार दिता. देखून तुमी एक घडी सगळ्यांनी दोळे धांपा आनी हांवें सांगलें हें मागणें म्हज्या उपरांत तुमी सांगेत. ए बाळोक मरी देवाच्या कुशीक तुवें काल्तिमान घाली आमच्या जिविताच्या सर घडितांनी देवाची कुशी समजून आमचें जिवीत रुपीत करूंक आदार दी. जशें तुवें तुकाच हेरांक समर्पणच्यान उदार जाली
तशें आमी तुजी देख घेवन उदारपणा मुखांत जिणी बांदून हाड हेरांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक तुजो आदार लाभय. ए बाळोक मरये उदारपणान आमकां थंबर. ए बाळोक मरये उदार जावच्याक आमकां शिकय. ए बाळोक मरये उदारपणी सोलोंक आमकां तूं वाट दाखय. मोरी होगोल सिया केकाता Maria, Gayati Chesolo, Sargara Tevoru, Morie, Hogorsia, Hogorsia, Morie, Tugefur, Pormoli, Bosobe, Basali, Petoi Mayevuzo, Jesucha, Mogaso, Morie, Hogorsia, Hogorsia, Morie, Icha, Isaso, Mandita Sanmai Vernita Morie Hogorsia Hogorsia Morie Sove Amka Mirya Shiva Divanka Băgându-se curvene, orăm cam ceva am ce adus mântle, bapa ce putea ce ne poate de tine ce n-avea, amen.